मडगावच्या कार्मेलाइट मॉनेस्टरी चर्चीन धार्मिक कार्यावळ चलताना चर्ची भायर फातरपाचो प्रकार घडटा। फाटली 3-1 वर्सां जाली इस्टराच्या राती ही किजिला जातात। हे पयली गाडयो फुटल्यात, लोकांकूय लागला। आयतारा 8 एप्रिलाक चर्चीन सेलिब्रेशन, पुलिसांनी तयारी दवरल्या। चर्ची भायर सीसीटीव्ही कॅमेरे लायल्यात। इस्टराच्या राती घडिल्ल्या प्रकाराचो पुलिसांनी अदमास घेतलो। गोंयतान फातर पडले आनी फातरांचे टायप कसले, हाच्या आदीं कितें फुडें जालां ह्या विशयान जायते सवालां तांणी केलें आनी इन्वेस्टिगेशन केलें। इन्वेस्टिगेट करून आनी मुखार हें जायनातलें बरी आतां नेक्स्ट प्रोग्राम कितें आहा म्हूण परवां एप्रिलच्या 8 तारखेर आयतारा दीस सांजेर डिवायन मर्सी सेलिब्रेशन हांगा चलता। ताका 2-3 हजार लोक हांगा उठता। आमचो बिसाय फिलीप नेरी फेरांव ते मीस भेटयता। तेन्ना सेक्युरिटी कशी दिवपाची, युनिफॉर्मार कोणें आसपाक जाय, सिविलांत कोणें आसपाक जाय, खंय पुरो आमी सीसीटीव्ही कॅमेरा फिट करपाक जाय, ह्या विशयान आमकां तांणी जायतें डिरेक्शन आमकां दिलें। तांणी बरें काम करून हाचेर इंट्रस्ट बरें घेतलां, देखून आमी संतोश पावता ताचे विशयान। फाटले इस्टराचे राती आनी ते आदी क्रिसमसाचे राती खंय फातर शेवटुपाचो प्रकार घडिल्लो। Suddenly I heard a big noise, and then all stone. I think there was one stone which just broke into pieces, but I thought it was continuous pelting because one fell on my leg. Then by the time I screamed, any idea which side it came? It definitely came from the side. And then I screamed and he came out, and then we went at the side. The last Christmas, one kid got injured. He got a cut here, and one car also was damaged. Yeah. So And this time also there's another car damaged here. it bounced off a car, and then it bounced on the second It was a car. big stone which was thrown. So it bounced off a car, and then you see all these pieces coming out here. प्रुडंटा खातीर सावियो डायस। गोंयान पॅट रजिस्ट्रेशन सुरू करपी मुरगांव नगरपालिका पयली। पालिकेन 1 एप्रिल सावन पॅट रजिस्ट्रेशन चालू केला। 300, 200 आनी 50 रुपया अशी फी दवरल्या। रस्त्यार कुत्र्यांचो उपद्रव, तांचे रोग, लोकांच्या आंगार वचपा सारकेले सगळे प्रकार आळाबंद हाडपाक पालिकेन पावल उखल्ला म्हूण पालिकेचो सीओ सांगता। डिसिजन घेतले कितें ऑल द पेट डॉग्स विच आर विथ द पीपल हॅज टू बी कंपल्सरी रजिस्टर्ड म्हणून। सो तेका आतां आमी ह्या वर्सांतल्यान आमी तेजो सारको इम्प्लिमेंटेशन जातलें। नाव द फायनान्शियल स्टार्ट फ्रॉम 1 एप्रिल। आमी वी आर रिक्वेस्टिंग द पीपल टू कम फॉरवर्ड टू अप्लाय। देर विल बी वन फॉर्म आनी ते एक अंडरटेकिंग दिवपा पडटलें आनी फॉर्म भरून मागीर आमकां वी हॅव फिक्स द फीज 300 रुपये फॉर अ प्युअर ब्रीड, 200 रुपीज फॉर अ मिक्स ब्रीड एंड 50 रुपीज फॉर अ देसी ब्रीड। अशें करून आमकां रजिस्टर करून हाडपाचें हें केलां। हे आमचो उद्देश आसा, पयशा लागो उद्देश न्हू। हे आमकां हे करून आमचे कंट्रोल पेट डॉग्स अशे डॉग्स आहाय न्हू तांकां कंट्रोलार हाडपा आमकां आमची एक उद्देश जावन आसा। आनी ताका लागून आमी देसी ब्रीड कोण आसा ते कोण काय येवपा नाय 200 रुपये 300 रुपये। ताका लागून आमी देसी ब्रीडचो एनकरेज करपा देखून 50 रुपीज दवरले नॉमिनल प्रायस। सो एक पाट कोण येयलो आनी ताणें ही हॅज टू फायल द एप्लिकेशन। देर इज वन अंडरटेकिंग, ही हॅज टू फायल द अंडरटेकिंग ऑल्सो आनी आमकां रजिस्टर करून घेवपाचें। अकॉर्डिंगली 50 रुपये जाल्यार 50, 200 आनी 300 रुपये दिवचे। आनी अकॉर्डिंगली आमी रजिस्टर करतले आनी ताका आमी एक कलर आनी एक बिल्लो दितले। लॉट्स ऑफ न्यूसन्स ड्यू टू डॉग्स, सो डॉग्स शूड बी ब्रॉट अंडर कंट्रोल। आनी अशें केलें जाल्यार स्टेरिलायझेशन करपाक एक एजन्सी आसा, पीपल फॉर एनिमल्स आसा, तशी फ्री वॅक्सिनेशन दिवपाक मिशन रेबीज आसा। लोकांनी हेचो फायदो घेवपाक जायो। डॉग डेथ बाय डॉग बायट इज अ very ferocious this thing which is a very dangerous thing. If we can control this our dogs, no, then everything can come under control. So our main intention is that we can have the count of the dogs existing within our jurisdiction, and also we request people to come forward. घेऊया एक कमर्शियल ब्रेक।